सध्या कोविडा खातीर मगजमारी जी चालू जाल्या, अनएम्प्लॉयमेंट वाडला आणि गांवांनी खूप त्रास जाल्ले आसा. आमकां पर्वरी अशे खूप त्रास जाल्या. At grassroots level, we have been working from our side to ensure that the livelihood is minimally affected as far as आमचे पर्वरकार are concerned. आणि सेल्फ ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपाक आमी पंचायतीकूय सांगला की जाता इतले आमच्या गोंयकार भावांक आनी भयणांक हेल्प करा म्हणून. वायट दिसता की एक वाटेन सगळ्यो स्किमी सरकारान बंद केल्या, गृह आधार, DSS सगळ्यो, आणि द अदर साइड इज दे स्टार्टेड फायनिंग पीपल. आणि पर्वरी इज बिकम अ हॉटस्पॉट नॉट ओनली फॉर कोविड being on the highest case. It has also become a hotspot for ensuring that all government authorities try to act. But enough is enough. समज डायरेक्शन सरकारा कडल्यान आयल्या पर्वरकारांक त्रास कर म्हणून आमी हांगा बसून घेवपाचे ना. आज काल पयले जाल्यार जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक आमी जागे तयार करून दिल्या, रस्त्यार न्हय जाल्यार प्लेसीस which are not of anybody, and we have ensured that they are earmarked as zones for people to sell their things. जाल्यार हांगा काल RTO आयल्यान तांकां फायन घाल्या ती सादी फायन घालूं ना, 5,000 हजाराच्यो फायनी घाल्ल्यो आसा. दॅट इज 5,000 रुपीज फायन. ते घालतले खंय दिसाक ते म्हाका दिसता दिसवडो 150-200 रुपयाचो आसतलो. सगळो दीसभर घाम घोवन वतान रावन सगळे करून 150-200 रुपया काडटा. म्हयन्याक 5,000 हजार रुपया ते जोडून काडीत ते बी सगळो दीस धंदो जालो जाल्यार, आनी त्या पोटाचेर हो म्हाका दिसता दीस पीपल वील फेस द व्रॉथ ऑफ द ऑलमायटी. देव हांकां सोडचो ना ज्या तरेन हे करूंक लागल्या की बारीक बारीक लोकांच्या पोटार जे वचपाक लागल्या. आय थिंक इट इज इनफ. आज RTO कडे आमी वचून क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें आसा. आय आज द सरपंच एंड द ZP सिटींग ZP मेंबर गुपेश टू गो अँड टॉक टू देम अँड चेक वॉट इज इट. आता कळटा की डायरेक्शन्स हॅव कम फ्रॉम द गव्हर्नमेंट बिकॉज ऑफ सम NGO which filed a case. I spoke to the NGO also. NGO says that his intent is very clear on some vehicles being converted and being used, wherein in this case he has no issues. So हांगा खंय तरी दिसता की राजकारण चालू जाला आणि सर्वसामान्य मनशाक त्रास करपाचे जे सरकारान घेतला, which does not come under the ambit of law, they have started. पर्वरकारांक खबर आसा how we are able to do our things, and I will stand with them wholeheartedly. सरपंचान आणि ZPन आज बरें काम केल्लें आसा. तांचे विशय थंय फुडें व्हरून घेवन I promise them that justice will prevail, and I will ensure that people, if directions are coming from the government, let them tell खंयचो गव्हर्नमेंटाचो खंयचो मंत्री काय कोण हे करपाक लायता ते. समज आनी कोणे गव्हर्नमेंट अधिकारीन सांगला खंयच्या कायद्या अंडर तांणी घेतलें हे एक्शन तें कळुनी, कित्याक हे असले गजाल्यो समज आज आमी ओगी रावले जाल्यार बारीक बारीक मनशाक हे कत्तल करतले. एक वाटेन GMCन जावंक लागला बिकॉज ऑफ कोविड, आणि हांगा समज जालें दिस विल हॅपन विदाउट कोविड, अँड गव्हर्नमेंट विल बी fully responsible for this. Every time we talk from our way, it looks like रोहन कित्याक उलयता काय म्हणून. अरे तुम्ही दीसभर हेच समज करतले आनी रोहन कितें करतलो? रोहनान सदांच लोकांच बरोबर राविल्लो आसा. It is our duty to ensure that the people who are our people, गोंयकार जे आमचे आसा तांचे वर रावन तांकां आमी न्याय दिवप. आणि हाज्या कडेन हे एक्झाम्पल जे तयार जातले, आय थिंक दिस विल बी एक्झाम्पल फॉर एव्हरीबडी टू वेट अँड वॉच. डेफिनेटली द RTO टुडे इज आन्सरेबल टू वॉट दे हॅव डन इलिगली. वॉट फायन्स हाव. अरे गाडी बशिल्ल्या कडेन रॅश ड्रायव्हिंगाचे लायला. तुवें समज हे सांगला जाल्यार रॅश ड्रायव्हिंग लायता तांकां. Let them answer all these questions. I think in days to come, if legal recourse is required, we will take it. But one thing is sure, the RTO cannot do anything on self-employed issues, which are non-commercial. And secondly, which are not related to vehicles. So what they have done by using some NGO, let the NGO also be answerable along with the Director of Transport and the ministers, if anybody involved, to find how in the whole of Goa they find some 2-3 roads inside Porvorim and nowhere else. पण जे मार्केट बाकीचे सगळे आपल्या पोटाक करतात आणि करचेच. आज we have to think more bigger and more broadly to ensure that when we are not able to support unemployment, at least give this support. तर लोकांक त्या मनशाक हाड, आमच्या लोकां फुडें दवर, जे काम कसले व्यवहार करतात ते कळुनी, आणि लेट देम नो वॉट इज द डिफिकल्टी दॅट NGO इज हॅव्हिंग फॉर आवर पीपल हॅव्हिंग अ गोंयकार जो आपल्या पोटा खातीर करता ताका स्वताक खबर आसा कोविड टायम्साक कितले त्रास जाता ते. आणि हांगा समज कोणाक त्रास जाला, लेट हिम टेल वॉट द प्रॉब्लेम इज. ना जाल्यार समज सरकार अधिकारी समज तो मिसकम्युनिकेट करून आपल्या खंयच्या तरी फायद्याक वापरूंक येता, ही विल बी टेकन टू टास्क. कितले हांव पळयतलो. We will not allow any injustice for our people to be faced. I will ensure that this example is created. Highway गेलो जाल्यार ट्रॅफिक वता, भितर गेलो जाल्यार RTO. अरे पर्वरी भितरल्या रस्त्यार RTO पावता. हायवे तरी समजूंक शकता.
So you have coming by mapping areas and the NGO I assume has put it for whole over Goa. गोयचे कितेंय काढलं तुम्ही परवर येतले यात मोस्ट वेलकम. बेकायदेशीर आसात एक्शन घ्यात. कायदेशीर जे लोक पोटार करतात जे पंचायतीची एनओसी दिल्ली आसा अँड आर डुईंग इट विदिन द लिमिट्स ऑफ वॉट दे आर परमिटेड ताजेर तुम्ही समज हात घालून वतले वी विल नॉट कीप क्वाईट अँड वी विल मेक यू आन्सरेबल अँड वी विल मेक यू अकाउंटेबल इन डेज टू कम.